नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल जो बोवाळ जालो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाच्या पब्लीक हियरिंगा वेल्यान तो सगळ्यांनी पळयला. कितें जालां तें सगळ्यांनी पळयलां. पूण सरकार हाजे कडेन कशें पळयता आनी आज आमचे बरोबर स्टुडियो भितर आसात ह्याच गजालीचेर उलोवपा खातीर ते गोंय राज्याचे पर्यावरण मंत्री, वीज मंत्री निलेश काब्राल. निलेश बाब, वेलकम. हांव सगळ्यांत पयलीं सुरवात त्याच साद्या प्रश्ना वयल्यान करता. काल मडगांव आनी पणजी दोनी कडेन जें जालें ताचेर तुमची प्रतिक्रिया कितें? कितें उलोवपाचें, एक वर्स पयलीं अशेंच जाल्लें. हांव तेन्ना हे CDMP नाशिल्लें. लोकांचे कितें प्रॉब्लम्स आसा, कितें करप आनी कशें करप हे विचार घेवन फुडें हांव गेल्लो एक्सप्लेन करपाक. तेन्नाय म्हजें कितें कितें करपाचें हे पाटी हांवें सोडून दिलें. हांव म्हणलें कितें वचपाक जाय. सो CRZ इशू आसा तो इवन दो गव्हर्मेंटाक लागता, म्हणजे कसो लागता, इट इज अंडर द एनवायरमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टली नॉट इनवॉल्व, बट द स्टेट रिक्वायर्स अ CDMP प्लॅन. आणि कोस्टल झोन रेग्युलेटरी प्लॅन जो आसा, इट इज अ प्लॅन विच एवरी अदर स्टेट हॅज डन फॉर 2011 एक्सेप्ट फॉर गोवा. आणि NGT परतून परतून हाफ करता आणि लास्टाक इट हॅज गॉन ऑन द सॅलरी ऑफ द पर्सनल. आतां खंयचो प्लॅन डिस्कशन करनासतना बेश्टे मॉब सायकोलॉजी करून जो पॉलिटिकल क्लास जो आसा आनी एक्टिविस्ट क्लास, आतां दोगांयकूय क्लास दिया, हे दोगूय तिका मॉब सायकोलॉजी करून असले खंयचें सोल्युशन मेळना. लोकांक तसो घालता ते इंडिविज्युअल एलिमेंट जे कोणाक खऱ्यांनी त्रास जाले प्लॅनाक लागून वा कितें तरी तेंचे खंयचे तरी त्रास जाता हे सारकें करपाक लोकांक ते मांडना, धमकी दिता आनी गव्हर्मेंट धमकी दिना. थंय आतां भितर मडगांव भितर सरले लोकांक ते उलोवपाक दिना. हे कितें कसलें, वॉट इज दीस डेमोक्रेसी? यू हॅव रायट टू प्रोटेस्ट, यू स्टे एट वन सायड, लेट द पीपल गो एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ. हे कोणें करून घेवपाचें? फक्त वयता थंय कितें तीच चेहरे, तेच फेसीस, तेच लोकांचे, तेच सगळे मुवमेंट तेच. म्हणजे सरकार आनी गव्हर्मेंट हो लोकां खातीर कितें करता हेंकां करपाचें दिसना. म्हणजे आमी तेंचें आयकपाचें. हांवें क्लियर सांगलें लास्ट टायम ऑल्सो, इंडिविज्युअली खंयचे खंयचे विलेजीन प्लॅन दिला. वी हॅव समरायज द एवरी सिस्टम आनी वी वील रिप्लाय टू देम आनी वी वील से वॉट इज एज पर द प्लॅन, वॉट इज करेक्ट एंड वॉट इज टू बी करेक्टेड वील बी करेक्टेड. Not village wise hard, here hard, there hard. It is not part of the regulation, it is not part of the law. So how can you do? Here's my father village wise, I went to try to do, I went to discuss, but they दुसरेच इशू झाले. So I think there is a खंय तरी एक इशू आसपाक जाय. CDMP plan has to be finalized in the interest of state and its people. एक गजाल म्हाका मुद्दम सांगात. आमी प्लॅनाचेर मागीर या काल कितें घडलां ताजे वयल्यान सुरवात करया. एक आशिल्लो सुरवातीचो इशू तो म्हळ्यार तुमी जे SOPs घाले ते की 50%च हे हॉल भरपाक जाय, इतलेच लोक येवपाक शकतात, इतलेच लोक उलोवपाक शकतात. हें कित्या खातीर? पळय, पयलो गोश्ट जी आसा SOPs घातले कित्याक की तेजो रवींद्र भवनाचो 1000चो कॅपेसिटी, 500 लोक भितर बसपाक मेळपाचे. पार्टिसिपेट करपाक जाय जाल्यार कोणें पार्टिसिपेट करप, कितल्या लोकांनी पार्टिसिपेट, वी शूड नो न्ही, इट शूड बी टोल्ड. सो वी टोल्ड एक तरी एप्लिकेशन दिया, दुसरें सांगलें ऑनलायन करा. सो थंय इशू जालो की थोडे म्हणपाक लागले की जे कोणें नांव दिलें ताका कॉल करूं ना. सगळ्यांची नांवां कॉल केली, पूण तरेसे कॉल केल्ली तेन्ना ते उलोवपाक फुडें सरूंक ना भितर आसून. वॉट एल्स टू डू? सो इशू आसा की भितर घेवपाचे ओ ना घेवपाचे, कितले लोकांक उलोवपाचे. पब्लीक हियरिंग सगळ्यांनी येवपाक जाय, पूण सिस्टमॅटिकली करपाक जाय न्ही तें. So if required, the collective would have decided that these people, okay, we require another 1 day or another 2 days. But first of all, when you're giving 89 applications and 53 people who want to participate, how can you have for 2-3 days? So the process, they should have guided the people. जर कोण म्हणटा आमी जाणटेली 73 years old म्हणटा, आपणा कडेन मोबायल ना म्हणटा, आमच्या कडेन हें म्हणना म्हणटा, पूण लोकां वांगडा बातम्या दिवपाक फुडें सरता. सो हे लोकांक घेवन हे फुडें सरप न्ही लोकांनी. म्हणजे हे जे पॉलिटिकल क्लास जे or activist class आसा, they should have guided them, give the proper, what is their suggestion, what is the problem in the survey number, what is the issue. They should have given. Who has stopped them from giving? Making a mob psychology, trying to disturb everything. It is the interest of this activist. एक गजाल जाली न्ही की लोक दोन्ही व्हेन्यूच्या भायर पावले आनी लोकांक भितर सोडना जाले. हें जालें न्ही काल? अरे तूं समजना, पयलो इशू आमी लोकांक येयनाका म्हणून ना, लोकांक सांगलें की शिस्त पद्दतीन येवपाचें. शिस्त पद्दतीन जर ताका एप्लिकेशन केलें दॅट वॉन्ट टू बी पार्टिसिपंट्स, आमी जो प्रेजेंटेशन आशिल्लें ऑनलायन केलें, इट वॉज अवेलेबल. आमी वेरियस मिडियमांतल्यान लोकांक फुडें पावयलें. सो वॉट एवर प्रेजेंटेशन वॉज देर टू बी सीन देर वॉज शोन बिफोर हँड ऑल्सो.
So people were aware what was the CRZ plan. All the CDMP plans, hard copies were reaching every village wise. वयर आशिल्ले मोदे म्हणपाक लागले की सगळे CDMP प्लॅन दिसना, थोड्याचे प्रॉब्लम आसा. सो ह्यो गोष्टी आमी सारक्यो केल्यो. सो आतां ज्यो हे जे कोण एक्टिविस्ट आनी हे पॉलिटिकल क्लास जे लोकांचे विशय तांकां घेवन बसप, बाबा तुजो कितें इशू आसा, आजुनूय चान्स आसा की तुम्ही बरोवन दिया कलेक्टरच्या ऑफिसान वा CDMPन की म्हजे हे सर्वे नंबर हो प्रॉब्लम आसा. दे विल रिप्लाय बॅक टू हिम. इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज टेक्निकली साऊंड, दे विल डू इट. So where is the question of not allowed? See, everything has to be have a system in place. येवन ते घेराव घेतलो, लोकांक जाणटेल्यांक तांकां थोड्या लोकांक खबर ना आमी कित्याक येयले ते असले लोक आशिल्ले ते. सो बेश्टे गर्दी करपाक हाडप हें म्हाका दिसता इट इज आय डोंट नो वॉट एल्स टू से. हेजे कॉमेंट करप आमचेच गोंयकार भाव ते भाव भयण्यो आमच्योच त्यो आमचे आई समान बापाय समान लोक आशिल्ले. पूण हे लोकांक जर हे बीड सायकोलॉजी भरून हाडप, ते गर्दी करप, हांकां थोड्यांक आपूण कितें येयल्या तें खबर आसा. CDMP येयल्या म्हणटा ते कितें CDMP तुजो इशू कितें विचारले तर तांकां खबर ना सांगपाक. सो आय थिंक सी लेट अस कीप वी डू कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन. वॉट इज कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन? ऑपोजिशन विथ समथींग वीच इज गोईंग रॉंग. आतां तूं पळयता सगळे कडेन हे चेहरे आसा फुडें सरता की हें नाका तें करनाका तें करनाका. तूं काड न्ही लास्ट 2-3 वर्साचे इशू काड गोंयचे, हे सगळे चेहरे फुडें आसतले. म्हणजे गोंया हेंकाच पडून गेला आमकां पडून गेलो ना अशें तेंचें म्हणणें. सो हो विशय जर आसा इलेक्शनांतले लोक डिसायड करतले. पूण तुमी नाकालेले गोश्ट करनाका. हांव लोकां कडेन मागतात तुमच्या माध्यमांतल्यान की प्लीज टुडे ऑल्सो देर आर यू कॅन स्टील गिव एन ऑपॉर्च्युनिटी. प्लीज गो थ्रू इट, गिव युअर इंडिविज्युअल सजेशन्स कमेंट्स ऑन वॉट एक्झॅक्टली एरियाज खंय प्रॉब्लम जाल्ले आसा अँड वी विल सी दॅट दे डू इट इफ इट इज टेक्निकल. अनेक इश्यू आशिल्लो की SOPच्याच बाबतीत जो आर्ग्युमेंट काल खूब मोठ्या प्रमाणात जालो की कोविड आणि SOP म्हणा जे सरकार असल्याच कारणा खातीर वापरता, कार्निवाल करता किंवा आनी कितें करता तेन्ना मात सरकाराक SOPचे पडून गेल्ले आसना. पण पब्लीक हियरींग जेन्ना जाता तेन्ना मात सरकाराक सगळे SOP 50% प्रोसेस सिस्टम ह्यो सगळ्यो गजाली लागतात. तुमकां दिसना सरकारच जेन्ना अशी दोन तरेनी वागपा लागता तेन्ना लोकांच्या मनात दुबाव तयार जाता म्हण? SOP आतां येयली न्ही. 1 वर्स जेन्ना हांव गेल्लो पयलीं तेन्ना SOP नाशिल्ली. तेन्ना कितें केलें सांग म्हाका. आतां तुका विचारता आनी तूं विचार लोकांक. हांव 1 वर्स पयलीं गेल्ले तेन्ना फ्री लोकां कडेन उलोवपाक गेल्लो, लोकांची डिफिकल्टी एक्सप्रेस करपाक गेल्लो. सो आय कूड टेक इट फॉरवर्ड. तेन्ना SOP नाशिल्ले मरे, सगळ्यांक वेलकम केल्ले. मागीर तें कितें जालें, तो इशू कितें जालें. सो इट इज नॉट दॅट सायकोलॉजी ऑफ द पर्सन तुका पळय सांगता पळय SOP सांगता पळय तेंची मेंटलिटी आनी सायकोलॉजी तशी जाल्ली आहा. आय एम स्टील टेलिंग यू टुडे. आमी ते प्रेजेंटेशन ते आशिल्ले पब्लीक हियरिंगा, इट इज देअर ऑन अ वेबसायट, हियर इट आउट. We have taken the news channels, they are showing it live. I mean, they are showing what is the presentation. You have problems, see your maps. You have difficulty, I am there. We will do it for the state, for the people. But not like this. Beat psychology, लोकांक भरून हाडप आनी लोकांक तुम्ही कितें म्हणटा? तुमगेलो जो 1 वर्सा पयलींचो अनुभव आसा तो जर पळयलो जाल्यार तुमी म्हणटा काल जर सगळ्याक अलाव जरी केल्ले तरी तुगेले काल पब्लीक हियरिंग जावपाक दिनाशिल्ले. यू आर सो सर्टन. अरे 100 तूं म्हाका सांग 93 वा 53 वा 43 भितर येयल्ले आपणाचे मांडपाक खंय मांडलें तेणी कितें? तेणी डिसिजन घेतलें आमी मांडपाचें ना. इज दीस द वे? अरे तूं मांड मरे, ही डिफिकल्टी मांडा मरे तुमी. इट विल बी रिकॉर्डेड अँड टुमोरो मांडटरी जर तुका जायना यू हॅव एंटायर सेटअप. यू कॅन गो टू एनी डिफरंट कोर्टेड. आमी मांडले आनी आमचे हियर करूं ना. कोणें मांडलें म्हाका सांग? एकट्यान मांडलें हांवें पळयतालो एकटो मांडटालो की आमकां विलेजीन धाड. अरे खंयचे कायद्या भितर विलेजीन धाडपाचो प्लॅन आसा? ते हायकोर्टान गेल्ले मरे ते विलेजीन धाड म्हणून, हायकोर्टान भायर मारले. So where is the question? So only the salaries of the officers have to be deducted by NGT. Only reprimand the government for not doing. For what fault of the government? So I think Khaitari, we have to go ahead in life. If there is a difficulty, people should approach. We should get it done as per the difficulty which is pointed out. Just making allegation, come to the village, काम हांगा यो थंय यो अशें जायना. एक आसा की इतली घाई कितें आशिल्ली, कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसा. कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना पब्लीक हियरिंग घेवपाचें हें मागीर घेवपा जायनाशिल्लें इलेक्शना उपरांत. आतांच करपाची अशी घाई कित्याक? आमी घाई करूं ना. वी आर मॉनिटर्ड बाय द NGT. They are giving deadline on deadline and they said this is deadline. If we don't do then this is going to happen. लास्ट टायम आमी 10 लाख रुपया 10 कोटी खंयचे तरी आनी कितें जाल्ले तुमी पळोवं ना. फॉरेस्ट आतां पयर जा आशिल्ले ती कारापुरकर सावंताची सावंत प्रायव्हेट फॉरेस्टाची कोणे तरी लक्ष घालूं ना. आतां कितें जालें? NGTन डायरेक्शन दिलें, सुप्रीम कोर्टान गेले, सरकार गेलो, ना इट इज नॉट करेक्ट. सुप्रीम कोर्टान म्हणून इट इज करेक्ट. सो दिस इज बेटर ऑर इट इज सपोज टू डू वॉट इज गुड फॉर द स्टेट ऑफ गोवा.
सो घाई आम्ही करू ना. वी वर अंडर डायरेक्टिव्ह टू फिनिश. So if the High Court, when they had gone, if the High Court had told us postpone it, we would have postponed it. High Court preliminarily told them that we cannot interfere. They are doing as per the law. Or you all go to the court. Why did not go to the court? Let them go to the court and say this is wrong. We have no problem. We have absolutely no problem, because see, we have been postponing the issues. We have made 3-4 committees. Village, म्हणजे तुझे फिशरमॅन कमिटी अंडर द फिशरीज डायरेक्टर, चेअरमॅन आशिल्लो तो आमचो सायंटिस्ट. सेम वेर वी वेंट फॉर मॅनग्रोव कमिटी, वी वेंट फॉर म्हणजे तुझे मागीर खाजन कमिटी, वी वेंट फॉर टर्टल नेस्टिंग सायट. ऑल दीज कमिटीज व्ह्यूज वेर टेकन अँड आर बीइंग पुट इन द प्लॅन मॅनेजमेंट कमिटी. कितें जाय जर आशिल्लें तेन्ना रिवर लायन जी आशिल्ली CRZाक, इट वॉज नॉट ऑन द रिवर बेड, ऑन द रिवर लायन. ते आमी जोडून सारकी करून घेतली. आणि स्लूइस गेट आसा पळय खंय आसा दॅट रिवर HTL लायन एंड्स एट दॅट. हे सगळ्यो गोष्टी करून घेतली. लोकांक सांगलेले तेन्ना थोड्यो गोष्टी सांगलेल्यो. आता स्पेसिफीक जर खंय तरी इशू आसा, स्टील दर इज ऑपॉर्च्युनिटी. गिव इन हार्ड कॉपी रायटिंग, सी द प्लॅन अँड गिव. डोंट से कम टू विलेज एक्सप्लेन टू अस. सगळ्यांक हे जे आसा पळय एक्टिविस्ट, हांकां प्लॅन सगळ्यांक खबर आसा. तुमी करा म्हणे विलेजीक वचून एक्सप्लेन. आणि सायंटिफिकली वा टेक्निकली जे गोष्टी जे प्लॅना भितर ना ते बरोवन दिया मरे. नाका आमकां विलेजीन येवन सांगा अरे आमी सर्वे धाडून आशिल्ले विलेजीन पयलीं. ते आमी म्हणटा हेका धाडा तेंका धाडा. अल्टिमेटली प्लॅन इज प्रिपेर्ड बाय CZMP, कोस्टल झोनल रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी, नंबर 1. We are, government is not the authority. And NCSM is the central authority who is helping CRZ authority to prepare the plan. And that is what is uploaded. So if there is a ambiguity or khaitari tras asa, they should please write at survey number. I will personally follow up. I have no issues. I have already started compiling. Even last time when they had given their objection suggestions, that time also all in such a big book is compiled. Each one, 50% of this problem is don't do this. We don't want CRZ. अरे you don't want CRZ म्हटलं कितें एका meaning आसा. We'll come to the plan later. एक गजाल परत विलेजींनी वचपाक किंवा प्लॅन धाडपाक प्रॉब्लेम कितें आसा? धाडलो ना रे. आता जेन्ना लोक मागता तेन्ना अरे कितें पोतू पोतू तेच करपाचें. अरे लास्ट टायम धाडलो, आतांय धाडलो. सो त्यांनी आपणाचो प्लॅन दिलो. सो त्यांचे प्लॅना भितर जर ते त्रुटी जर सारक्यो आसा म्हणजे एज पर द रेग्युलेशन आमकां घरां दाखोवना म्हणटा, कारण इगर्जी दाखोवना म्हणटा, आनी कोण हें दाखोवना म्हणटा. दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लॅन. Plan is very specific. What is the plan? To demarcate the HTL line, to demarcate the 200 meters and the 500 meters, to demarcate the hazardous line. Hazardous line is a line just for putting a system in place in case there is a tsunami. Then this line, water level, and it has got nothing to do with development. It is just a line. But all other plans of 200 and 500 is as per development. So, ह्यो गोष्टी केल्यो न्ही आतां. पोतून पोतून विलेजीन वचून कित्याक चेंज जावपाचें आसा? कितें गोष्टी जावपाच्यो आसा? 200 ते 500 मिटराच्यो गोष्टी जावपाच्यो आसा, इलिगिलिटी आसा. म्हाका सांग पुना बेंचीन जर केसी आसा, 70% ऑफ केसीस ऑफ गोवन्स. वयर जर हांगा आसा गोंया येदे अशें, महाराष्ट्र येदे व्हडले आनी बाकीचे स्टेटी येदे व्हडल्यो, पूण थंय 70% केसीस गोंयच्यो. म्हणजे सांगपाचें कितें आसा? सी एक्टिविस्ट आर लॉट ऑफ टायम्स. आय डोंट वॉन्ट टू मेक कमेंट्स. मला फाल्यां म्हजे चडटले, तुमचे मध्य मध्य चडटले. एक्टिविस्ट आर गुड एक्टिविस्ट and there are bad activists and activists who have a cause of activist. Now, hitu pay kal ashile be thode activist, what was the cause? Let them decide. But I feel that if there is a cause of this good activist, they should go explain. If there are problems, right? Still there is opportunity for the next 4-5 days at least. एक म्हाका मुद्दा विचारपा आहे की प्लॅन अजून मेरेन आमच्यांनी करप जालें ना, हाजी खातीर प्रॉब्लेम्स कितें जाता? प्लॅन पळय दोन गोष्टी. प्लॅन डेव्हलपमेंट करूंक मेळना. CRZ जशें तुमी पयला पळय आमचे जशें ट्युरिजमाक त्रास जाताले, मागीर सेंटरा कडेन आमी चेंज करून घेतले. वेर इवन टू डू इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्युरिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज. इतले ट्युरिस्ट येता वेर यू पूट ऑन द बीच टॉयलेट फॅसिलिटीज, वॉट आर द फॅसिलिटीज फॉर देम हॅज टू बी पूट ऑन द बीच. यू कॅनॉट पूट 500 meters अवे फ्रॉम द सी. वॉट एवर यू टू पूट इनसायड द सी. सो परमिशन्स आर नॉट ग्रांटेड. दुसरी गोष्टी आसा सी प्लॅन डेव्हलपमेंट. Wherever people are having an area and if they want to do something, so they can get licenses and planned development can be done. तिसरी गोष्ट जी आसा ती बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणून केल्ली फाटी टेम्पररी मेजर. ताका काय म्हाका खबर ना कितें सिस्टम तो. सो म्हाजो जागो आसा आख्खी बिचीचेर सपोज कितें केलें, बीच जर आशिल्लें 1 kilometer,
1 किलोमिटरचे 33%चेर तेणी हें केलें आनी एक्चुअली आसपाक जाय जाग्याचे प्रमाणे म्हणजे म्हजो 1000 आहा सो म्हाका 33% दिवपाक जाय टू डू ऑन टेम्पररी स्ट्रक्चर पूण थंय एक जाग्यार 70% दिला बिकॉज कोणें एप्लाय केला कोणें एप्लाय करूं ना पळय दुसऱ्याने ताका आतां मेळना कित्याक बीच कॅरींग कॅपेसिटी इज शोईंग दॅट बीच कॅरींग कॅपेसिटी इज ओवर सो वाय दीस पीपल शूड सफर सो इन दीस प्लॅन once it is done, it is the beach carrying capacity of that particular area, the 33% which has to be given, not the entire beach carrying capacity on one particular place. So people are suffering. So many things are there. तुझे 15 मिनटां पावचे ना म्हाका सांगपाक गेले अर्द वर 1 वर वयतले. So these questions, if you ask me, there are plenty of things. Once the CZMP plan is finalized, there are so many activities can be done in a planned manner, sustainable manner, and in the futuristic manner. देन तुमकां दिसता की आज लोक जे मुद्दे काडटात त्या मुद्द्या भितर कांयच तथ्य ना म्हणून? हांव तें म्हणना कित्याक मुद्दे जे आसा बरयल्ले ते उलोवपाचे ना ते पळय तुमी प्रेसार दाखयताले पळय हांवूय पळयतालो ते कितें उलयताले कोणाचें कितें उलयताले त्या मुद्द्याक तत्व ना जे मुद्दे जे तत्वाचे आसा त्यांचेर हल करपाचें म्हणजे टू ब्रिंग सोल्युशन वी आर एबल टू डू. आतां तूं पळय टर्टल नेस्टिंगाचे सारकेर व्हडलो बीच फूल दाखयला एक्चुअली टर्टल नेस्टिंग थोडोसो जागो आसा उरलेलो जाग्यार भितर ज्यो गोश्टी ट्युरिजमान करपाक शकता. सो दीस इज द प्लॅन वी डिसायड टुडे वी डोंट डू दीस प्लॅन देन पीपल आर शाउटिंग. दुसरी गोष्ट जी आसा टेम्पररी स्ट्रक्चर दिवपाची आसा पळय सो दोज ऑल्सो कॅनॉट बी गिवन टुडे. सो ही खुबशी गोश्टी आसा आय थिंक मोर ऑर लेस पीपल हॅव मेट मी. Lot of people who are in the industry have met me. They are positive. I received so many calls even today. Sir, the plan फुडें वयतलो. अरे म्हणलें म्हाका खबर ना. It is not my plan anymore. It is the authorities' plan now. They will take a call whether to take it forward or not to take. That is all I can say. But I had taken a call to ask you. But one thing I can see is I will see that all the representations given by anybody against a particular system, and if they are really wrong or right, that I will personally go तुम्ही into म्हणटात and की see. जरी काल पब्लीक हियरिंग जालें अजूनय जर कोणाक कितें सांगपाचें आसा इन रायटींग दियात. यू वील गो सजेशन ऑब्जेक्शन वायज आनी जर डिस्क्रिपन्सी आसा मिस्टेक आसा तुमी करेक्ट करतले. Yes. बट प्रॉपर डिस्क्रिपन्सी ऑब्जेक्शन किंवा सजेशन point. टू द पॉयंट बरोवन दियात. Correct. सरकार अजून ओपन आसा हें करपाक. Sarkarna, I have requested the authority to still consider another 5-6 days to take before deciding to putting them whether to approve or not approve or whatever they decide, the authority decides, it's for them. But I have requested that take, because of this fiasco, genuine people who have real problems could not do that. म्हणजे थंय पावूंक शकूना. सो जेन्युइन पिपलाचे फाल्यां रिटर्न सजेशन घेया आनी तेजे एक्झामीन करा आनी रिप्लाय टू देम येस दीस वी वील डू ऑर दीस इज नॉट पॉसिबल वाय इट इज नॉट पॉसिबल हें करचें म्हणजे अशें रिक्वेस्ट केल्लें आसा. घरांच्या बाबतीत तुम्ही ऑलरेडी क्लॅरिफाय केला की प्लॅनाचो पर्पज समजून घेयात. जर पर्पज समजून घेनासतना टिका केली जाल्यार कोफुसांवच जातलें म्हणून. दॅट यू ऑलरेडी क्लॅरिफायड. अशें आसतना कालची सगळी गर्दी पळयतकीर तुमकां तातूंत पॉलिटिकल वास कित्याक येता? कारण पॉलिटिकल लिडर बरेच उसरा पाविल्ले. पयलीं थंय फक्त जनरल लोकूच आशिल्ले. पॉलिटिकल वास हे हांव तेजेर म्हाजें म्हणपाचें आसाच. पूण तुमी कितें म्हणटा न्ही दोन गोश्टी आयका. सी देर आर वन्स दीस CZMP plan is finalized, there is land use plan. In the land use plan, all these houses have to be shown who are prior to 1991. So that exercise has to be carried out fully. There are other fishing activity committees also made. So once this is finalized, those suggestions of the You are committee. saying this is step one. This is step one. There are 2-3 steps for this. So first, the plan has to be finalized on the basic parameters of which are the sand dunes, which are the सगळे lines. CRZ1, CRZ2, All these CRZ3, aspects. CRZ4. Then in that, in case these houses were not shown, then the land use plans of the existing houses prior to 1991 has to be superimposed. So ह्यो गोष्टी जावपाक जाय. आतां तूं पॉलिटिकल वास लागता म्हणटा पळय. फर्स्ट पळय हांव एक पॉलिटिकल पार्टीचो मनीस. आय एम ऑल्सो पॉलिटिकल पर्सन. पण आमचे पॉलिटिकल इज कन्स्ट्रक्टीव पॉलिटिक्स. आमकां जर प्रॉब्लम आसा जाल्यार वी वील टेक टू देम, गो टू देम, वील फायंड द डिफिकल्ट, ट्राय टू फायंड सोल्युशन्स. सो हे जे जाल्ले काल पळय तेजी फक्त टिका कितें कोण एकटो येयलो आनी म्हणपाक लागलो सगळे विलेजीन प्लॅन धाडपाक जाय. अरे वॉट इज दीस? खंयचे हेतू बरयल्ले आसा सगळे विलेजीन धाडपाक जाय? सो सगळे विलेजीन धाडपाक जाय एज पर नोटिफिकेशन आमी धाडटा न्ही, आमकां कोण हाडयता? आमी धाडल्या. इट इज हाव द एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हॅज सेंट on our cost plans in every village so that they could understand, so that they can examine and tell us what are the problems. I think we have done our job. We have done fantastically well.
whereas the authority will decide whether to go ahead or not to go ahead. As government, it is our duty to help people, to see that people, genuine people who are facing difficulty because of CRZ are helped. तुम्ही म्हणतात की 2017 भितर ज्यो डिस्क्रिपन्सीज नदरे मुखार आयिल्ल्यो त्यो डिस्क्रिपन्सीज जाता तितल्यो करेक्ट करून हो प्लॅन आयला. हातूंकय जर कितें डिस्क्रिपन्सीज आसात जाल्यार अजुनूय इन रायटींग दियात. सरकार कॅटेगरी वायज वचून ऑब्जेक्शन सजेशन वायज वचून करेक्शन जाल्यार करेक्शन करतलो. यू आर क्लियरली गिविंग दीस एश्युरन्स टुडे. I am giving an assurance that as per CRZ notification regulation, whatever objections they are filing properly with the point, with documentation, I can assure them that they will write to them back, yes, this is a mistake we have done, we are correcting, and we will correct it. If it is not, they will write to them back that this is not as per the notification, it cannot be done. That प्रॉपर assurance- कारण दितले. Yes. एक गजाल म्हाका मुद्दाम विचारपा आहे, कारण फाटली आमी एक 2-3 जे हेड ऑन केली तुमचे बरोबर, इट इज ओनली रिलेटेड टू युअर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आनी वाद जायत आसात. आज मातशी पिकासांव बी जाता की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हाडून आपल्याला गळ्याक कित्याक बांदली, कारण सगळे जाण जे आसात तुमच्या नांवान शंख मारतात आणि ते मागीर डबल ट्रॅकिंग जावं किंवा कोल जावं किंवा आता CZMP जावं. आज मातशी पिकासांव बी जाता ही मिनिस्ट्री घेतना मातशी कुफसांव जाले म्हणून. कितें आसता न्ही, म्हाका काम करपाक आवडटा. इवन इलेक्शन डिपार्टमेंट जेन्ना हांवें घेतलेलें, इट वॉज इन अ व्हेरी बॅड. आतां पळय स्ट्रीट लायटीचे व्हडलेशे इशू ना. आय प्रॉमीस बाय मार्च इट विल बी सेटल एंड आय एम वर्किंग ऑन इट. एनी डिपार्टमेंट म्हाका दिले म्हणजे नो इशू. बट इट शूड बी कितें आसा, ह्यो गोश्टी फुडें करपाक जाय की त्रास जाता. नो डावट हांव एक्सेसिबल, म्हणजे म्हजो नंबर सगल्यांक आसा. एक 2-3 लोकांनी म्हाका मॅसेज धाडल्या, हांव वाचतालो की कितें आसता, लोकांक उलोवपाक सोंपें. पॉलिटिकल क्लास जेन्ना दुसरो आसता आनी पॉलिटिकल एलिमेंट दुसरे आसता, ते मेक स्टेटमेंट्स ऑन मी. माय कॉन्शियस इज क्लियर. आय एम हियर फॉर पीपल ऑफ गोवा. आय एम देअर पीपल ऑफ गोवा, म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सी, आणि आय एम मिनिस्टर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. आय हॅव टू सी दॅट माय स्टेट हॅज टू प्रॉस्पर. आय हॅव टू सी दॅट माय स्टेट हॅज टू गेट द बेस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन. आणि जे कोण हे एलिमेंट सांगता पळय, हांवें तुका पयर सांगला, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट डबल ट्रॅकिंग, म्हाज्या मतदारसंघान हांवूय म्हाज्या मतदारसंघान तिनूय गोश्टी जाता. म्हज्या मतदारसंघान ट्रॅकूय येता, डबल ट्रॅक. म्हज्या मतदारसंघान ती टामना लायनाचो भाग आसा. I will go to people. See, everybody has to get convinced. You cannot be selfish. We have not come with anything in our pockets. We are come with nothing. We will go with nothing. But if we do something for the people, is what we all have to aspire. And all of us are social people. I may be a politician. I like to do social work. Today I am with people to meet me or to this. If somebody sends me an SMS, I welcome them to meet me. But issue is very simple. फॉर मी खंयचेय डिपार्टमेंट दिलें, हेंच न्ही एनवायरमेंट, खंयचेय डिपार्टमेंट, आय विल पुट माय सोल, आय विल पुट माय कित्याक हार्ट. प्रश्न विचारता, कारण हे इलेक्शनाची वर्स आणि ह्या इलेक्शनाची वर्साक जी जी पब्लीक एजिटेशन्स बिल्ड जाल्यात ती एनवायरमेंटाच्या इशूचेर बिल्ड जाल्या. ते मागीर खंयी आसूं, एक तर प्रोटेक्ट माय लँड ऑर प्रोटेक्ट माय एनवायरमेंट, ह्या थिमीचेर सगळीं एजिटेशन्स ही बिल्ड जाल्यात आणि ती मिनिस्ट्री आज तुमच्या हातांत आसा. हांव विचारता, इलेक्शनाची वर्स म्हणून तुमकां कितें दिसता की इतली जी आंदोलनां ही आतां तयार जाल्यात ताजो इलेक्शनाचेर कितें परिणाम जातलो? पब्लीक सेंटिमेंट किंवा पब्लीक एंगर हो फाल्यां मतां मदीं परिवर्तीत जावन तुमकां फटको बसतलो काय कितें? पळय, गोंयचे लोक कोण काम करता ते सगळे लोकांक खबर आसा. गोंयचे लोकांक ज्यो गोश्टी हे थोडेशे सांगता पळय, हे गोंयचे लोक भितर पळना, जांकां सुशिक्षीत आनी गोंय फुडें वचपाक. हांव सदांच सांगता म्हज्या हितू की आमचे राष्ट्र 70 वर्सां जालीं, आमचें गोंय 60 वर्सां जालें. डेव्हलपिंग टॅग जो केन्ना तरी काबार जावपाक जाय, आनी हो डेव्हलपिंग टॅग जेन्ना काबार जावपाक जाय, डेव्हलप कंट्री जावपाक जाय आनी डेव्हलप्ड गोंय जर जावपाक जाय जाल्यार वी ऑल हॅव टू डू सम सॉर्ट ऑफ अ सॅक्रिफायस. Our forefathers have given us this land, beautiful Goa. It is our duty to keep this beautiful Goa for our next generation. And in this bargain, we should also see that our generation of people, म्हणजे आमचे जे गोंयकार भाव भयणी आसा, हे गोंयान रावूनच आपणाचो लायव्हलीहूड करपाक जाय. सो तेंचे खातीर ज्यो गोश्टी करपाक जाय हे करूंक पडटल्यो. आनी हांगाच्यान वचपाक जायना, कित्याक अल्टिमेटली पीपल हॅव टू बी सॅटिस्फायड. यूथ आज इतले कॉलेजीस आसा, इतले भुरगे आमचे शिकता, तेंचे जर हांगा वेवस्था करना जाल्यार आमी कितें भायर वेवस्था करपाची तेंची?
आनी गोंयकार जर आमी हें करूंक शकना इलेक्शनाचे परिणाम जातलो काय ना पळय इलेक्शना परिमाणान जातलो कित्याक एक गजाल शी, आसा म्हाजे फाल्यां फेसबुकार बसून कितें तरी करप आनी एक्च्युअली भायर सरून मत घालप ह्यो दोन वेगवेगळ्यो गजाली. आज फेसबुकाचेर भरपूर बोवाळ दिसता, मतांचो फटको तुमकां बसतलो असो दिसता? पळय म्हाजें सांगता हांव पार्टीचें उलयना आनी सरकाराचें उलयना, हांव म्हाजे निलेश काब्राचे पयलीं उलयता मागीर दुसरें सांगता. निलेश काब्रालाक खुर्ची दिल्या पळय लोकांनी दिल्या खुर्ची, ती जर लोकांक जर काडपाक जाय न्ही, इट इज अप टू द पीपल. नंबर वन हो म्हजें सांगता. BJP सरकार म्हण आमी सगळे वावरता, मे बी सगळे ते भशेन वावरपाचो प्रयत्न करता, मे बी सक्सेसफूल जायना, पूण एज गव्हर्मेंट वी वर्क सिन्सियरली फॉर द पीपल टू गुड थिंग्स एंड वी विल ट्राय टू ब्रिंग गुड थिंग्स टू द पीपल ऑफ गोवा. हे आमी करता. तर लोकांक दिसता की BJP करना जाल्यार पीपल वील डिसायड एट द टायम ऑफ इलेक्शन. तिसरी गोष्ट जी सांगल्या सोशल म्हणजे मिडिया, whether it is any form of social media, whether it is Facebook or any form, even media or any whatever form, ultimately people will decide whom to bring to power. And I am confident की गोंयां लोक जे आसा will bring भारतीय जनता पार्टी सरकार in the next election. इतली सगळी एजिटेशन जावन लोक पिकार असून सुद्धा तुमच्या सरकार येतले. माझे हांव जेन्ना तू हे चालू केलं तेन्नाच्यान हांवें सांगलें क्लियर, तू लास्ट 2-3 वर्साचे तू काड, कोण फुडें आसता तेच फुडें सगळे आसता. आनी ते कोण तेंच्या आतां पयलीं एक संस्था आशिल्ली, ते म्हणटाले आमी एक्टिविजम करता, आतां ती संस्था कितें केलें पॉलिटिकल पार्टी जाली, 2-3 संस्था जाल्यो. सो लोकांक खबर आसा हे संस्था जे हे सगळे करता इट इज ओन्ली लास्ट इज अ पॉलिटिकल, ताका खंय तरी कलर दिवपाक करता. वॉन्ट टू बीक अ पॉलिटिकल पार्टी आनी दे आर व्हेरी शुअर हे पॉलिटिकल आसा पळय हे कोण तयार जाता पळय, आतां नांवां घेना कोणाची, हे जे न्यू जाता वा पयलींचे आसा पळय ते आतां म्हणटा आमी युती करता आनी सगळे एकठांय करता, हें आमकां नाका. म्हणजे यू कॅन सी they themselves are telling that they cannot express themselves and get their own agenda individually up. They are saying they will come together to throw BJP up. Means they themselves are admitting that BJP is so powerful with the people and people are so powerful with BJP that they cannot take their individual party agendas separately, but just for coming to power they will all come together. This is what the fact is, and people of Goa are aware what I am saying. They are all coming together, म्हणजे हे सगळे हांव नांवां घेना, coming to throw BJP out. Why? Because they know that if they singly तेंचो पार्टीचो एजेंडा कितें घेवन गेले जाल्यार हे शेणले म्हण हे गोश्ट हांवें सांगपाक नाका, हे गोंयकार भाव तांकां सांगता म्हूण ते सगळे एकठांय येवंक सोदता. आनी हेजेर म्हाका दिसता तुजो हांवें प्रश्नाचो उत्तर दिल्लो आसा आनी गोंयच्या लोकांच्या प्रश्नाचो उत्तर दिल्लो आसा. निलेश बाब, प्लेजर टॉकिंग टू यू.